आगे वंजुदाच्या भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पाक्षिकेरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो आगे वंजुदाच्या भक्ती खानू क्रिस्ता आपवणे लाभलेल्यानो पाक्षिकेरे पुणशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूत वर्ता तुमच्यो विनवण्यो। मोगाच्यानो सांजुदाचे पुणशेत पाक्षिकेरे बाप मेलविनाचे प्रणाम। ऑक्टोबर म्हयनो या पुणताळ परबेचो म्हयनो। ऑक्टोबराच्या 28 तारखेक सांजुदाच्या मानाक भोव दबाजीक परब आमी आचरण करता। ह्या दिशेन हांगासर ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर ब्रेस्तारा सकाळीं 10 वरार बावटो उबारन नोवेनाची सुरवात करता। 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें रादान उपरांत भक्तिकांक जेवण। ह्या नोवेनाच्या दिसांनी ह्या पुणतळाक येवन सांजुदा मुखांतर सुमयाची बेसांव जोण घेवंक तुमकां आपोवणें दिता। 22 तारखेर हांगासर कोंपरेचो संभ्रम आमी संभ्रमता। त्या दिसा संजे 4 वरार वज्यांचो पुरसांवय आमी काडटले। पाक्षिकेरे पेंटेन संजे 4 वरार वज्यांचो पुरसांव प्रारंभ जाता आनी उपरांत हांगासर 5 वरार कोंपरेचें मीस उपरांत युक्रिस्तीक पुरसांव आसतलो। ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता। ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर हांगासर सामुहीक काजार आमी आसा करता। ह्या सामुहीक काजाराचे संभ्रमीक मीस ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर मंगळारा सकाळीं 9:30 वरार आरंभ जातले। आमच्या देशचे निवृत्त गोळी बाप अधिकमनादी दोतोर लुईस पाऊल सोजू ह्या संभ्रमीक सामुहीक काजाराच्या मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी जोड्यांक लग्नाचो संस्कार ते दितात। उपरांत आसा करच्या उल्हासूंच्या कार्यांती वांटेली जावंक आनी नव्या जोड्यांक उल्हासूंक तुमकां आपोवणें दिता। ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर हांगासर सांजेर 6 वरार पाक्षिकेरे पेंटेन चेरेलसो आशिर्वाचन ताच्या उपरांत चेरेलसो पुरसांव आसा आनी ह्या पुरसांवा उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सांजेर आसतलें। ताचे उपरांत नोवेन आनी भक्तिकांक उपरांत जेवण आसतलें आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता। ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर हांगासर फेस्ताच्या हांगासर पुणतळाची दबाजी परब आमी आचरण करता। सकाळीं 7:30 वरार सादें मीस 10 वराक फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आमचे देशचे गोळी बाप अधिकमनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना भेटयतले। ह्या संभ्रमाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता। ह्या फेस्ता बाबतींत तुमी मुद्दम मिसां वेळार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। फेस्ता बाबतींत तुमी हांगासर आमकां पिर्जेंत रावन सहकार दिवंक आपोवणें दिता। ह्या मुखांतर फेस्ताक तुमी वर्त्या मापान कुमो करूंक आनी ह्या मुखांत हांगासर जावच्या सर्व आत्मीक तशेंच लौकीक बऱ्या कार्यांक सांगात दिवंक उलो दिता। मुद्दम पिर्जेंत रावन तशेंच विविध संगतींक दान दिवन सहकार दिया म्हूण विनंती करता। हांगासर तुमकां मोगाचो स्वागत पटयता। फेस्ताचें समारोप कार्य जावन ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर आयतारा हांगासर सांजेर 6:30 वरार तिलकेदबळ्ळी देवदास कापिकड हाणें बरोवन निर्देशन केल्लो भले चापरका पंगडाचो फामाद तुळू नाटक पुदर दिदातंड म्हणलो खेळून दाखयतले। ह्या नाटकाकय तुमकां स्वागत मागता। अशें फेस्ताच्या हर एक कार्यांक भक्तीक आत्मीक तशेंच लौकीक कार्यांक वांटेली जावन आमकां सहकार दिवंक पाठिंबो दिवंक ह्या मुखांतर तुमकां आपोवणें दिता। सांजूद तुमचे खातीर विनंती करूं दी। स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी आनी भरपूर आपली आशिर्वादां तुमचेर देवों दी म्हूण मागता। तुमकां देव बरें करूं।